नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। पोरण्या गोंयांत जालो भिरांकूळ अपघात। कार चलोवप्यान रस्त्यान चलत वचपी 2 जाणांचेर मोखली कार, दोगूय आगताक सोंपले। अकोला वाठारात बस आनी टँकरा मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। दोगांक जाग्यारूच मरण जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी। पुलिसांनी अपघाताचो केलो पंचनामो। दिसा उजवाडाक समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्लो जीवघेणो हल्लो ह्या प्रकरणात 5 जाणांक केली अटक। उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताची म्हायती। कोडार आयआयटी आड थाराव घेवपी खातीर खासा ग्रामसभेचे करचे आयोजन। गट विकास अधिकारी आनी सरपंचाक थळाव्यांचे निवेदन। आयआयटी आड मंत्री तवडकराकूय निवेदन दिले सादर। सोरवाडो वागातोर हणजुणा आनी बार्देस म्हालात उप्रासला उदकाचो प्रश्न। लोकांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाक घातलो घेराव। बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो जावचो म्हणून दिले निवेदन। ओमकार हत्या अजून तांबोशा वाठारात आसा। थिया मांडून लोकांच्या शेता भाटांचे केला बरेच लुकसाण। रान अधिकारी अजूनय तांकां धांवडपाचो करतात यत्न। आनी आतां खबरो विस्तारांत। समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात पुलिसांनी 5 जाणांक अटक केल्ली, जाल्यार एकल्याचो सोद सुरू आसा अशी म्हायती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान दिली। अटक केल्ल्या मदीं एंथनी नदार, फ्रांसीस नदार, मिंगेल आरावजो, मनीश हडफडकर हांचे सयत खापो गुन्यांवकार सुरेश नायकाचो आस्पाव आसा। समाज वावुरपी रामा काणकोणकार हाचे बिरेस्ताराव 18 सप्टेंबराक दनपारा कारंजाई वाठारांत 6 जाणांनी जीवघेणो हल्लो केलो। हल्लेखोरांनी मारपेट करचे खातीर रामाच्या तोंडाक शेण सारयले। त्या उपरांत ताका गोंयचो राखणदार जावपाक जाय अशें विचारून एथिस्ट बडयलो। तसोच ताका मारपाक केबलाचो वापर केल्लो। सध्या ताचे जीएमसीत उपचार सुरू आसा। हे संबंधी दिसचक कागाळ केल्या उपरांत उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी 4 पंगड तयार करून तांचो सोद घेवपाक सुरवात केली। पुलिसांनी घडणूक सुवाते वयल्यान हल्लो करपा खातीर वापरिल्ले केबल आनी हेर वस्तू जप्त केल्यात। चाकू आनी पिस्तूल अजून पुलिसांक मेळूंक ना। मजगतीं हो प्रकार घडणुकेच्या सुवाते वयल्यान सीसीटीव्ही कैद जाला। सीसीटीव्हीच्या आदारा वयल्यान एंथनी नदार, फ्रांसीस नदार, मिंगेल आरवाजो, मनीष हडफडकार हाचे सयत खापो गुन्यांवकार सुरेश नायकाक अटक करपाक पुलिसांक येस मेळ्ळें। तशेंच एकल्याचो सोद सुरू आसा अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी दिली। आता सेम केसीचो रिव्ह्यू जो आसा पळय तो आतां घेतालो एसपी कडेन। एसपी सांगला की त्या 6 जाण लोक कोण तरी आशिल्ले, जाल्यार 5 जाणांक तेंच्यांनी अरेस्ट केला आनी तांकां भितरूय उडयला। आनी भितरूय सांगला की अशा पद्दतीचे गुंडागर्दी जे आसा केन्ना टॉलरेट करतना कोणूय आसूनी ते आनी कोणाय खातीर आसूनी सगळी चौकशी केल्या उपरांत जस्ट आत्तां जे पुलीस इन्क्वायरी करीत आसा पूर्ण त्या केसीचे, पण उरलेलो एकटो जाण आसा पळय तेकाय बी जाता तितके बेगीन अरेस्ट करतले, जाता तितके बेगीन भितर भितर केसीची डिटेलान चौकशी जी आहा पळय ती इन्फॉर्म करपाक सांगला। इन्क्वायरी एक्टर्नीच गोईंग ऑन, भितर तुरंत पुलिसांनी प्रॉम्प्टली एक्शन घेवन 5 जाणांक धरलेले आसा। उरलेलो एकटो आहा ताका जाता तितके बेगीन अरेस्ट करता। अभी 5 एक्यूज मिल गए हैं। हम जब से इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था तब से हमारी टीमें मल्टीपल काम कर रही थी इस पर। एसडीपीओ पणजी पर्सनली इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी पोस्ट किया था ट्विटर पे। और मल्टीपल टीम्स से अलग अलग जगह जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी काम किया। पहले आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट था कि कौन लोग हैं। तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो कि मीडिया के पास भी पब्लिक में अवेलेबल है, उसके बेसिस पे और भी हमारे जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन अक्यूज्ड है। उसके बाद धीरे धीरे उनको ढूंढने के लिए हमने टीम्स बनाई जो भी उनके नॉन एड्रेसेज हैं, वेयर अबाउट्स हैं। तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो फिर कुछ अक्यूज हमको पता चला कि डोडामार की तरफ हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमने एक स्पेशल टीम बना के भेजी। तो वहाँ बस स्टैंड एरिया में हमको एक रेस्टोरेंट में ये 2 लोग मिले, एंथनी नादर और फ्रांसिस नादर। उसके बाद फिर उनसे पूछताछ की कि बाकी लोग जो साथ में हैं, जिनका नाम हमको ऑलरेडी पता था, तो उनसे पूछताछ कि ये लोग कहाँ पे हैं। तो उन्होंने बताया कि शायद किसी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से जाने की प्लानिंग है उन लोगों की।
तो ट्रेन रेलवे स्टेशन चेक ऑलरेडी हम कर रहे थे, क्योंकि हमको अंदाजा था कि ट्रेन से जा सकते हैं कहीं उधर। तो रेलवे स्टेशन पे टीम ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, तो मडगांव रेलवे स्टेशन पे हमको उसके पास में हमको ये बाकी 3 लोग मिले, जिनका नाम मैंने दिया हुआ है प्रेस नोट में। एक मिंगेल आरुजो है और बाकी 2 लोगों के नाम आप देख सकते हैं प्रेस नोट। ओके, एनी मोटिव कुछ है? अभी हम उस पर इंटरोगेट करेंगे, उसमें पता चलेगा, अभी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। अकोला सावन हुबळी वचपी बशीचो आनी टँकरीचो समोरासमोर टक्कर जाली। ह्या अपघातांत दोगांक जाग्यारूच मरण आयलें आनी 5 जाण गंभीर जखमी जाले। सध्या तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात। पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो। कोडार वाठारांत प्रस्तावित IIT थळाव्यांचो विरोध कायम आसा। IIT आड थाराव घेवपा खातीर खासा ग्रामसभेचें आयोजन करपा विशीं फोंडेच्या गट विकास अधिकारी आनी सरपंचाक कोडारच्या थळाव्यांनी निवेदन सादर केलें। तशेंच थळाव्यांनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांची भेट घेतली। मंत्री तवडकर हांकां IIT आड निवेदनूय सादर केलें। आमचे जे ट्रायबल लिडर आसात किंवा बाकीचे एक्टिविस्ट बाकीचे आमदार मंत्री आसा हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करचो आनी आमी तांकां उलोवन मेळटले। तेच प्रमाणे आयज ट्रायबल मिनिस्टर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांकां आमी घरा कडेन मेळपाक गेल्ले आनी ते आमी आमचें निवेदन ताका दिलां आनी आमची ज्यो कितें अडचणी आसात, आमच्यो ज्यो कितें त्रुटी आसा त्यो आमी ताका सांगिल्ल्यो आसात। तेच प्रमाणे ताणें आमकां आश्वासन दिलें आसा की आपूण तेजेर अभ्यास करतलो आनी अभ्यास केल्या उपरांत आपूण थंय तो एक विजीट दितलो। आमी ताका रिक्वेस्ट केल्लें आसा की एक आमकां तुमी विजीट करून तुमी पळयचें म्हणून, आनी त्या प्रमाणे ताणें आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण हेजेर विचार करून तेंकां सांगतलो। सो सीएमा कडेन ब्रेस्तारा नाल्यार शुक्रारा मिटींग आशिल्ली तुमची, कितें अपॉइंटमेंट दिला तुमकां? हे जे आशिल्ले बेस्तार शुक्रार ती एक आमचे जे कोडार गांव आसा, कोडार गांव आमचे विश्राम बाब आसा किंवा सुरेंद्र आसा हेंचे कडेन ते सुभाष उलोवणे केल्ले। आतां ते कितें जालां डिटेल तें आमकां कांय खबर ना। अजून पर्यंत तरी सीएमान आमकां अपॉइंटमेंट दिल्लो ना। तवडकरान केन्ना येता म्हटलं हांगासर? पयलीं तेणी पेपर वर्क जे आमी तेजे कडेन दिल्ले आसा सगळे आमचे परचेस सर्टिफिकेट सगळे दिल्ले आसा, तेजे प्रमाणे स्टडी करून मागीर आपूण ते विजीट करता अशें म्हणना। आमी ताका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी येवन पळयचें अशें म्हणून, कारण पेपर वर्क इज टोटली डिफरंट आनी जेन्ना तो विजीट करतलो तेन्ना ताका तें कळपाक जाय। ताका लागून आमी एक ताका रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तुमी येवन पळयचें अशें म्हणून। आता आम्ही जे मिटिंगेक ठरलेले आमचे एक 2-4 गोष्टी ठरलेली होती। त्यापैकी एक असे असा विषय की स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मागोवची म्हणून स्पेशल हे IIT नाका म्हणून, आणि त्याप्रमाणे आम्ही एक 4 जाण पहिले आम्ही सरपंचाक हे निवेदन दिला आणि सेक्रेटरीक बी सांगला, तर ताणें आमकां उतर दिला की आम्ही फुडल्या म्हयन्याक चड करून आम्ही घेतले म्हणून ग्रामसभा। तर आम्ही ताका सांगला की एका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाय म्हणून, कारण एकूच विषय जो आसा तोच आम्ही हायलायट जावपाक जाय। त्यासाठी स्पेशल ग्रामसभा मागोवची असो आमचो मत। त्यानंतर आम्ही गेले हांगासर BDO ऑफिसान एक कॉपी BDO ऑफिसान आनी ताका सांगलें की ग्रामसभा आमकां स्पेशल ग्रामसभा आपूं जाय, पयलीं करून आमकां ही IIT जो प्रोजेक्ट आसा तो आमकां नाका, त्या खातीर तशें रिजोल्युशन घेवन तें धाडचें अशें आमी सरपंचा कडेन आनी BDO कडेन दोगांय कडेन मागणी केली। राज्यांतल्या वेंचणूक वळेरेची सुदारणा प्रक्रिया चड कार्यक्षम आनी पारदर्शक करपा खातीर मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या राजकी पक्षांच्या प्रतिनिधीं कडेन म्हत्वाची बसका घेतली। ह्या बसकेंत बिहारांतल्या यशस्वी अणभवाचेर आदारीत गोंयांतूय स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन एक्सरसायज चालीक लायतले अशी माहिती दिली। ह्या निर्णयाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत हांणी येवकार दिलो। वोट चोरी बंद करतले जाल्यार गोंय सारकिल्ल्या ल्हान राज्याक स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन एक्सरसायज खूब गरजेचे आशिल्ल्याचें गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीन सांगलें। कमिशनान म्हणजे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसरान मिटींग कॉल केल्ली, कारण एक अत्यंत इम्पॉर्टंट ही मिटींग, कारण जे इंडिया भर आता एक वोट चोरीचो मुद्दो जावपाक लागला। देशाचे आमचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्यानी जे एक्सपोज केला, हाच्या नंतर सगळ्यांनी दोळे उगडपाक लागला की बोगस वोटिंग कशे तरेन जाता आनी वोट चोरी म्हणटा कशी जाता काय म्हणून। म्हणजे एक मनीस UPन वोटर आसता, तोच मनीस महाराष्ट्रान वोटर जाता, तोच मनीस मागीर बेंगलोर वोटर जाता। सो आनी कालूय ताणें एक दाखोवन दिला की कशे तरेन सकाळी 4 वरांचेर नांवां डिलीट जातालीं लॉगीन जावन, बेजिकली वोट चोरी प्रकरण गाजता। सो इन दीस कॉन्टेक्स्ट
हे जे ही जी मिटींग कॉल केला इम्पॉर्टंट आसा कारण जे बिहारान जे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन जे चालू केला सेम तरेचें रिविजन गोंयान जावपाचें आसा आनी वी वेलकम इट कारण हें जावंक जाय इंटेन्सिव्ह रिविजन जावंक जाय कारण बोगस वोटर जर आसात जे आमी बाब राहुल गांधीन जे देशा मुखार दाखोवन दिला हे जर बंद करतले वोट चोरी बंद जर करतले जाल्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजनाची गरज आसा आनी गोंय सारकें राज्य ल्हान राज्य ऑन अ पायलट बेसीस आमी करूं शकतात आमी तांकां सांगलां की वी विल कॉपरेट पूण वी शूड ट्रान्सपरंट प्रोसेस जावंक जाय आनी सगळ्यांक न्याय मेळूंक जाय मागीर ओगीत कितें फाल्यां रुलींग पक्षाचे आयले आनी ओगीत मायनॉरिटीचे नांवां डिलीट करूंक लागले खरें आसून सुद्दां ना म्हणून अशें बी जावंक जायना कोण आसा ते आसा कोण ना ते ना अशे तरेन सारकें म्हणजे दूध का दूध पानी का पानी अशें स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन जावंक जाय अँड वी वील फुल्ली कॉपरेट आनी जे आतां राहुल बाब गांधीन जे देशा मुखार हाडला हेय आतां आमी ताणें देशाक अलर्ट केल्ले आसा सो आमी हांगा आतां सगळे पक्ष ऑपोजिशनाचे हांगा अलर्ट रावन ह्या इंटेन्सिव्ह रिविजनाचेर नजर दवरतले. सिनायबाग स्पोर्ट्स क्लबान रुंबा युनायटेड क्लबाक 3-0 गोलान हारोवन कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लब आयोजीत फुटबॉल सर्तीच्या फुडल्या फेरयेत प्रवेश केलो. ही मॅच सेंट ॲलेक्स चर्च खेळ मैदानाचेर जाली. मॅचीच्या 30व्या मिनटाक शॅनॉनान पयलो गोल करून सिनायबाग स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत रुंबा युनायटेड बरोबर सादपाचो यत्न केलो पूण सिनायबागच्या डिफेंडरांनी तांचे सगळे यत्न फेल केले. त्या उपरांत शुबर्टान आनीक 2 गोल करून सिनायबाग स्पोर्ट्स क्लबाची आघाडी 3-0 पावयली. We have organized this 5th edition of 9-a-side Inter-World Football Tournament, which we have been organizing for the past 5 years. Today, it's been the 5th year for us, and this tournament is ongoing now. It's doing great. It's all because to show the love for football and our craze for the football. आयज हांव हांगासर आसा तुमकां सांगूं की आमचे फुटबॉलाचो मोग कुटोरकारांक कितलो आसा तो. आमी हे टोर्नामेंट म्हाका दिसता आमच्या कुटोऱ्यांतून चड जातात इंटरवर्ल्डाचे कारण की आमचे ह्या कुटोऱ्यांत चड भुरगे खेळांत मुखार सरूंक चड प्लेयर आमी कुटोरीन जिमखानाक दिवंक तशेंच गोवाक आनी इंडियेक खेळोंक. आयज हांगासर चयल्यार आमचो लोक जायतो आसा हे टोर्नामेंट पळोवपाक हे इंटरवर्ल्ड पळोवपाक जायतो लोक येता. तितून आमकां दाखयता की आमच्या गोंयकारांक आमच्या कुटोरकारांक ह्या खेळाचो मोग कितलो आसा तो. तशेंच ह्या खेळाचो मोग आनी वाडलेलो आसा आनी क्रेज आनीक वाडलेलो आसा कारण FC गोवा अल नासराच्यान खेळपाची आसा तातूंत रोनाल्डो येवपाचो आसा असो आमकां न्यूज मेळ्ळा आनी सगळेच लोक खुशी जाल्यात गोंयकार तशेंच इंडियाचे. सो आमी रावता ताका पळोवपाक. सो ओन्ली ही नोज वेदर ही वील कम ऑर नॉट बट वी आर होपिंग दॅट ही कम्स अँड ही वील सी द क्रेज फॉर हिम and for the football, likewise how the craze is there for just for interwards here, the same love, passion for football he will see on that day. Hopefully if he comes, we'll enjoy more. And I wish FC Goa all the best and win the Al Nassr match. फातोर्डा मुखेल रस्त्याक उचेक आशिल्ल्या अवर लेडी ऑफ वलांकनी कॉपेलाची फंडपेटी अनवळख्यांनी फोडली. भितर आशिल्ली रोख रक्कम फारायली. नेमके कितले पयशे फारायले हाची म्हायती ना. ह्या चोरयेचो प्रकार CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. ह्या घडणुके विशीं थळावो नगरसेवक कामील बरेटोन हुस्को उक्तायला. पुलिसांनी वाठारांत गस्त वाडोवची अशी मागणी थळावे नगरसेवक कामिलो बरेटोन केला. मेळ्ळे पयले हांगा पयशे काडले कित्याक फाटीं आसतना आमची नोविना जाली लिव्हिंग सायबिणीची आनी हांगा लोक शिमऱ्यांनी लोक येतालो खूब लोक येतालो. येवन लोकांनी खूब घातिल्ली आनी म्हाका दिसता फूल भरील आशिल्ली आनीक इतले पयशांचे कोणें हात लावूं ना आनी ताका लॉकूय आशिल्ले आनीक हात पळोवपाक गेले जाल्यार ती फोडली. लॉकूय फोडला लॉक मोडला आनीक बाकी सगळे पयशांतले वेले फक्त कॉयन्स बारीक चिल्लराचे भितर आहा दिसता भितर. सो हांगा कशी रातची चोरी जावप म्हणल्यार काय ना. बिझी रोडार अशी चोरी जावप म्हणल्यार सारकी ना. हो रोड इतलो बिझी आहा की कोणो आसल्यार पासून दिश्टी पडटा आनी हांगा लोक येत आसता ती रातची पळय नाका दिसा पळय नाका आतां केन्ना चोरी जाल्ली खबर ना. कितली चोरी जाल्या म्हणल्यार अशी जावप सारकी ना. सो हांगा रोडूय दाखयता पळय तो रोड हांगा रोडान ते लॉका भितर घालून तेणे ते मोडला आनी लॉक आजून दिश्टी पडना. सो ते पेटीचे सगळे पयशे व्हेल्या. फाटीं आमी तेका सायबिणी एक सळपट 2-3 सळपट आशिल्ली
ते पासून आमी काडून वयले कित्याक आमकां खबर आहा ते काडले जाल्यार इमाजीक पिड्यातल्यानी बेश्टेच इशू जातलो म्हणून आमी काडून दवरल्या. अशी जावपा जायना कित्याक हे दिसा जाला काय रातची जाली ते खबर ना. चडशे आमकां डावट पडटा रातची जाला. आमी आतां पुलिसेक फोन केला आनी ते पुलीस येतले इन्वेस्टिगेशन करपा येतले म्हणल्यार आतां पावतले. सो तेजेर तांकां कितें क्ल्यू मेळ्ळो जाल्यार हांगा CC कॅमेरा आहा आमचे कितले कडेन CC कॅमेरा आहा ते CC कॅमेराचेर तेंच्यानी डिटेक्ट करून दवरपा जाय बेगीन कित्याक असली हे आतां हे काडल्या फाल्यां आनी कितें जालें जाल्यार बिश्टीन लोकां मदीं हे झगडी जावपा जायना. तांकां बेगीन ताबडतोब धरपाक म्हजो डिमांड आमच्या फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक फोन केला. सो तेंच्यांनी ती बेगीन इन्वेस्टिगेशन करून तांकां धरचें. अन्न आणि वखद प्रशासनान मडगांव रेल्वे स्टेशनाचे सामकार आशिल्ल्या बेकायदेशीर आस्थापनाचेर धाड घातली. ह्या आस्थापनाकडे कायदेशीर परवाने ना तशेंच नितळसाण नासतना अन्न शिजयतात ताका लागून प्रशासनान तांकां दंड घातलो. त्या भायर ही आस्थापना बंद करपाचो आदेश अन्न आणि वखद प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलो. कित्याक मोस्ट ऑफ द गाडीज आमचे सांजेच चालू असता म्हणून आमी सगळो आमचे फूल टीम आयला आणि आमी रावल फोंड सर्कला कडेन इन्स्पेक्शन केलें गाड्यांचे. मागीर आमी ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन पिसर केलें आनी बिहायंड रेल्वे स्टेशन एंड इट इज नियर फायर स्टेशन म्हणजे एड्रेस फायर स्टेशन ऑल दीस गाडाज वर इन्स्पेक्टेड. मोस्ट ऑफ द गाडाज दे डोंट हॅव लायसन्स बिकॉज दे से आमच्याकडे हे ना म्हणटा म्युन्सिपल पंचायत NOC ना. आणि आता एक 5 गाड्यांक आमी फायन मारल्या कित्याक दे वर टोटली अनहायजिनीक. इतले बुरशे की तांकां आमी सारकेच बंद केल्या आनी तांकां and we are expecting quick reply from them. म्हणजे तांकां स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सगळें निवळ करचें पडटा. अनहायजिनीक म्हणजे अक्षरशः तेंच्याकडे कांयच ना. सगळे प्लास्टिकचे हे लायल्ले असतात तेंच्यांनी. टेम्पररी आसा. गाडे फुडल्यान आसा फाटल्यान सारखे फूल फ्लेश रेस्टॉरंट चलयता. नो वॉटर सप्लाय टॅप कनेक्शन ना वॉशिंग सिस्टम ना म्हणजे खावपाची सारकी मानसुकीच ना. इट इज व्हेरी डर्टी. रॅट्स ऑल्सो आर सीन मुव्हिंग हियर एंड देर आणि आमकां ताका लागून बंद करचेच पडलें. कितें अजिनोमोटो बीन कितें मेळ्ळो थोडे अजिनोमोटो फूड कलर्स न्यूजपेपर हे सारखे फूल फ्लेश चालू आसा. आपल्याक मंत्रीपद नाकाच आशिल्लें पूण आपले कडेन संघटन कुशळटाय आशिल्ल्या कारणान आपूण मंत्री जावचे अशें पक्षाक दिसतालें. तशें आदेश दिल्लींतल्यान पक्षश्रेश्ठी कडल्यान आयिल्ल्या खातीरूच आपणें मंत्रीपद स्विकारलें अशें स्पश्टीकरण तवडकरान दिलें. ताका दिल्ले मंत्रीपदा विशीं ते नाराज आशिल्ल्याची बातमी आयले उपरांत 4 दिसांनी तांणी स्पश्टीकरण दिलें. लास्ट दिसा सांगलें म्हणटा तुम्ही मुख्यमंत्र्यांक की आपणाक नाका मंत्रीपद म्हणून तरी तुम्ही घेतले मी तुमकां फोर्सिफुली बी दिला. नाही फोर्सिफुली न्ही पळय पक्षाक मरे एक संघटनेचो कार्यकर्तो म्हणजे रमेश रोळकाव संघटनेचो म्हणजे कडेन संघटन स्कील आसा हे सगळे जाणा तुम्ही जाणा लक्षात येते. त्यामुळे संघटनेचे स्कील आशिल्लो कार्यकर्तो सभापती असले कारणान तो पक्षाच्या फोरमाचेर बाकी सगळ्यांचेर फ्रंट पेजीर वचून तो काम करूंक शकना. त्यामुळे म्हजें स्कील टॅलंट जे आसा न्ही पक्षाक जाय अशा प्रकारचो आदेश दिल्लीच्यान बाकीच्या सगळ्यांनी आयिल्ल्यामुळे तो मान्य करपाक पडलो आनी मान्य करूंक जाय. पक्ष सर्वश्रेष्ठ न्ही पक्ष आसल्यार आमी फुडें वचपाचें. अशी चर्चा तुमकां उपमुख्यमंत्री पद जाय आसलें ना म्हणजे पळय हांवें सांगलें एक गजाल हांव मंत्रीच नाका म्हणटा त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पद मागपाचो विशय येना न्ही तो विशय घेतले मंत्रीपद तुम्ही घेतले पक्षान आदेश म्हणजे पक्षाक जर म्हजी गरज आसा जरूरत आसा जाल्यार हांवें घेवपाक करपाक जाय. तुका दिला म्हणून कोण काय जळटा वा हे दिसता तुका? ना कांयच ना हांव सिनियर लेडी आसा त्यामुळे हो पक्ष संघटन जे आसा न्ही आमीच सोडपाची गरज आसा आनी त्यामुळे ही जबाबदारी हांव म्हज्यान एज एक सिनियर लिडर संघटनेचो कार्यकर्तो आसा न्ही हांव म्हज्यान जाता तितलें आसा न्ही पक्षाची जबाबदारी आसा म्हज्या खांद्याचेर हांव घेता. गोंयांत खाजगी विद्यापिठां येवपाक जाय. खाजगी विद्यापिठां आयली जाल्यार गोंयच्या विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण मेळटलें. तशेंच खाजगी विद्यापिठांक लागून गोंयांत आर्थीक लाभूय जातलो म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंयचें पयलें खाजगी विद्यापीठ पारुलच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पारुल विद्यापिठांत 509 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. हातूंतले 75% विद्यार्थी गोंयकार आसात. वेगवेगळ्या 13 अभ्यासक्रमांत हे विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेतात. पयलें खाजगी विद्यापीठ सुरू जालां आनी 2 खाजगी विद्यापिठांक रोखडीच मान्यताय दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. इकॉनॉमीक रिवायवल जाता हे एक खूब व्हड गजाल आसा. म्हाका दिसता की इन फ्युचर म्हणजे दीस इज आयचो दीस हो गोंयांतलो मोलाचो दीस म्हणपाक काय हरकत ना. ज्या दिसा पयल्या प्रायवेट युनिवर्सिटी कॅम्पसाचो म्हज्या हस्ते इनॉग्रेशन जालो. इन फ्युचर आमच्या गोंयांत आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत म्हणजे फिजिओथेरपिस्ट फार्मासिस्ट IT कॉम्प्युटर असे खूब भुरगे
जे हांगासल्यान ग्लोबली वतले, जे एंटरप्रिनर्स जातले आणि गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात एक स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन हाजोय हब हेल्थ सेक्टरांतली शॉर्टेज आशिल्ली ती फुलफील जातली आणि गोंयांतले भुरगे इंडियांत आणि ग्लोबली ह्या सेक्टरांत वेगवेगळे कडेन वतले तांकां ही संद तांच्यांनी मेळोवन दिली. म्हाका दिसता हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन पारूल युनिव्हर्सिटी मॅनेजमेंट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. उरलेल्योय सेटअप ज्यो युनिव्हर्सिटीज जावपाच्यो आसा तांकांय बी लोकांनी सहकार्य करचें आणि सातत्यात हें जर करीत जाल्यार जेचो इन लॉंग रन इम्पॅक्ट हांव मुद्दामून कित्याक सांगता फुडल्या 50 वर्सांनी म्हणजे आमकां हेजो इम्पॅक्ट कितें पळय न्ही हो गोंयांत दिसून येतलो. 2 युनिव्हर्सिटीक परमिशन्स दिल्या. इन फ्युचर आमकां आत्तां आनीक नवीन युनिव्हर्सिटीक दितले अशें ना, बट तशेंच युनीक कोर्स जर घेवन आयले किंवा नवीन इनोव्हेटीव कितें आशिल्ली फॉरेन युनिव्हर्सिटी आसात जाल्यारूच गोंय सरकार विचार करूंक सोदता. आतांच्या घडीक आमी ऑल टुगेदर आनीक 2 युनिव्हर्सिटीक परमिशन्स दिल्ली आसा. इट इज MIT युनिव्हर्सिटी पुना आणि गणपत युनिव्हर्सिटी गुजरात अगेन. So we are starting with computer science. This is the first phase. First phase we have made 1 lakh square foot construction. In next 2 years we are making 10 lakhs. So gradually we will start other disciplines also. And we also have plans to come up with institutions which are not in Goa, like medical college. There is no private medical college. So future we will set up hospital, medical colleges, Ayurveda, homeopathical. Just what we have done in Gujarat. तोरशा वाठारात नासधूस करून आता ओमकार हत्ती तांबोशा पावला. तांबोशा वाठारांतूय हो हत्ती लोकांच्या शेतांची नासधूस करता. हाका लागून तांबोशा वाठारांतल्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. प्रशिक्षीत तज्ञ हाडून ह्या हत्तीक महाराष्ट्राच्या दोंगरार भागार व्हरोन सोडचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. दोडामार्गाच्या तिळारी वाठारांतल्यान आयिल्लो ओमकार हत्ती फाटले 3-4 दीस जाले पेडण्या वाठारांत धुमाकूळ घालता. ह्या हत्तीक गोंयांतल्यान दोडामार्गात धांवणून घालपाचे यत्न सुरू आसा. ताच्या कळपातल्या हत्तींनी ताका धांवणान घातिल्ल्यानूच ओमकारान पेडण्या वाठारांत राबितो केल्ल्याचे आयकपाक येता. 3 दिसां पयलीं ह्या हत्तीन कडशी मोपा वाठारांतल्या बागायतींचे लुकसाण केल्ले. कडशी मोपा वाठारांत पिकावळींची नासधूस करून हत्ती पयलीं तोरशा गेल्लो, उपरांत आतां तामोशेच्या शेतांचे लुकसाण करता. ह्या हत्तीक धरून महाराष्ट्राच्या दोंगराळ भागात व्हरून सोडचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ड्रोनाच्या माध्यमांतल्यान राना खात्यान ह्या हत्तीचेर नदर दवरल्या. हत्ती सायटीन हांगा राती एंट्रन्स जाला म्हणटाले 2 जांक कितल्यांक तरी, म्हाका दिसता 9:30 10 हांगा येयला तो. अख्खे गांव फिरला आणि आता ते रवींद्र गवंडी हेचे शेतां खातालो. एक 1.5 वर असलो ते. आता तो भितर गेला तो दिसाना दिश्टी पडना आणि ते बाबडे फॉरेस्टाचे संबंध सगळे सायडीन एका हे करून आसात गांवांत येवंक जायना म्हणून. आणि जर आमची एक रिक्वेस्ट आसा हे हांगासरले तोरशा महाराष्ट्रांत धाडटा लॅबॉरेटरी, ते लोक महाराष्ट्राचे परतून ताचे खातीर कितें तरी स्टेट लेवलार कितें तरी जावंक जाय. ते डिस्कशन करून कितें एकदांच सोल्युशन दिवंक जाय. नाल्यार डेली हे कितें लोकांचे जीव आनी कितें जालें जाल्यार मागीर धाडटले जावतले. जे खातीर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें अशी आमची रिक्वेस्ट आसा. मजगती पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हे घडणूक थळार पावले. लोकांक पळोवन हत्ती आक्रमक जाता. कोणाचो जीव लेगीत वचपाची शक्यताय आसा. देखून लोकांनी सादूर रावचे अशें आवाहन उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हांणी केलें. एक्शन आमचे काम चालू आसा आणि आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें ताजे इनिशिएटीव घेतले आनी ताका पुशअप करतले. एक 2दा पुशअप केल्लोय ताका, पण फक्त ते सायड ते म्हणटात की ते सायडीन ताका परत धांवून हे सायडीक घालो म्हणून तो उरलो. आयची विजीट कित्याक खातीर लोक हांगा डिस्टर्ब करतात. सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणी पिक्चरांनी तरी मुवींनी तरी पळयला आसतले. तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयला. लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन. It will be the inefficiency of the government, they will say, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आम्ही थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां हत्ती व्हायलंट जावपाक शकता. These people are trained. They know the body language of the animal. The forest department is the body language खबर आसता तांकां जनावरांची. So they know we should not disturb them. Even हांव म्हाका येवपाक सोदना आसलो कित्याक 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इन्स्ट्रक्शन दिले हांवें पुलिसांक. तरी पुलिसांक ते लोक आयकना. लोक पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो. I am of the people. Rest all the job of pushing the elephant in the jungle is their job. They are doing it. Day and night they are on the duty. फाटल्या फावटी 17 वर्सां पयलीं हत्ती व्हायलंट जातलो, डिस्टर्ब जातलो. तो डिस्टर्ब जाल्ले हत्ती तो कितें कसो हाडटा येवपाना मागीर. सो ते रिस्क नाका फुडें, कॅज्युअलिटीज कांय नाका. देर शुड नॉट बी एनी लॉस टू द ह्युमन लायफ. सो दॅट इज वॉट माय इंटेंशन. बिकॉज ऑफ दॅट इंटेंशन आय केम ओवर हियर
गोमंतक टीव्ही खातीर तामोशेच्यान निवृत्ती शिरोडकार. भाजपान वयच्या आदी मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ली वारी केल्ली. ह्या दिल्ली भोंवडे विशीं जेन्ना पत्रकारांनी तांकां प्रश्न केलो तेन्ना ताणें बिझनस ट्रिपीक लागून दिल्ली गेल्ल्याचेर रासाव दिलें. आतां तांची दिल्ली वारी ह्याच IITच्या बिझनसा खातीर आशिल्लीची काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन उपरासला. कोडार येवपा आशिल्ल्या IIT प्रकल्पाक विरोध करपी थळाव्या लोकांची काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी बेरेस्तारा भेट घेतली. 2016 म्हाका दिसता ते दोग जाण रिजायन जाल्ले. एक तांचो मिनिस्टर आतां आसा पळय तो आनी सोपते. तेन्ना याद करा, तुमकां व्हिडिओ मेळटलो दाबोली एअरपोर्टार. तांकां कोणें विचारलें तुमी खंय वेतात? बिझनस ट्रिपाक वेता म्हणलें. याद करा, याद आसा? हे ते बिझनस ट्रीप. ही बिझनस ट्रीप BJPन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतले थंय मेलें, कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो. तो प्लॅन इज बींग रोल्ड आउट की कोण विरोध करतलो. आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय. IIT BIT कांय ना, तांकां फक्त पयशे करपाक जाय. रियल एस्टेट की काँग्रेस पक्षाने डेव्हलपमेंट केन्ना ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार आमी पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक. पूण आमचे गांव काबार करूंक जायना, आमचे दोंगर काबार करूंक जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो. तुमी येतात हिंगा रान काबार करतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले, कोणा फायद्याक? आमचे लोकांक. की तातूंत पळय IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतालो. IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटा दिनात ते. NIT आसा ते NIT आसा ते तांकां दितात ते. आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळे मेळटले म्हूण, कांय जाय न्हय. हिंगा गांव सगळो चेंज जातलो. तुमी आनी आमी भायर सरून पडले, दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक. आणि आम्ही जी काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर आसा. तुम्ही केन्नाय आपयात, केन्ना मेचपाक सुद्दां ते येवनी. आमी तुमच्या बरोबर आज जशी पळय काणकोण टू पेडण्याची टीम आयल्या, आमी सदांच ह्या लोकां बरोबर रावतले. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर